सातारा वाडे फाटे हांगा अमित आबासाहेब भोसले हांची सुपारी घेवन खून केल्या उपरांत गोंयांत धांव मारिल्ल्या 5 जाणांची सुपारी टोळयेक गोंय पुलिसांनी अटक केली। क्रायम ब्रांच आनी हणजूण पुलिसांनी अर्दवरा भितर ही कामगिरी केली। अटक केल्या दुबावितां मदीं सूरज ज्ञानेश्वर कदम, अभिषेक विलास चातुर, शुभम हिंदू, राग चातुर, राजू भीमराव पवार आनी सचिन रमेश चव्हाण हांचो आस्पाव आसा। फाटल्या 24 जानेवारीक रातच्या 1 वरांच्या सुमाराक पुणे कोल्हापूर महामार्गा वयल्यान वाडेफाटा सातारा हांगसरले भाऊसाहेब अमृततुल्य ह्या हॉटेलांतले हो खुनाचो प्रकार घडिल्लो। उपरांत दुबावीत गोंयांत वेगवेगळ्या मार्गान पळून आयिल्ले तशेंच ते गोंय सोडून हेर राज्यांत धांव मारपाचे तयारेंत आशिल्ले।